पेशवपाकी जवळ जवळ तुगेले 70 वर्सां जाल्ले आसा. म्हाका खबर आशिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ती जवळ जवळ म्हाका दिसता अमकेच टायम आनी अमकेच वर्सां म्हण तुगेलें सांगूंक शक्य ना. म्हणून एक 200 वर्सांचे पयले एक लोक म्हणटात, म्हणल्यार आमचे दायजे म्हणटाले की ही आमी पाड्ड्यासान तुगेले कित्याक लागून तरी आमची चूक काय तांची चूक म्हणे आमकां खबर ना. थंयच्यांनी वात आमी निवेलीच्या कोण्याक घालून हाडिल्ली. हाडटा ती हांगा पावपाक तो दीस जालो आनी ती वात तुगेली हांगा जाण्टेल्यान दवरली आनी त्या मेरेन सावन आमी तुगेले जात्रा करतात. हाचो उद्देश कितें ह्या दिवजाचो, ही दिवजां आनी दिसता म्हाका खंयच ना काय दिसता. तेन्ना ही दिवजां आमी निवेलीच्या कोण्याक कितें करतात तर ती वात खंय थंयच्यान निवेलीच्या कोण्याक घालून हांगा हाडिल्ली. तो मेरेन आमी ती आमचे जे जाण्टेले करताले पळय तशेंच आमी करता येयला आनी आज म्हणल्यार ती तशी आमी करतात. जवळ जवळ आमचे दायजी जे आसा जवळ आमची 64 घरां आसात आनीक तशें दायजे पळोवपाक गेल्यार खूब आसा. आमचें घर म्हणल्यार कितें घराच प्रमाणेच घरां आसात, पूण एक घरां तुगेले 1-2 अशी बिराड आसात. ते बी मेंबर आसा आमचे, म्हणल्यार जवळ जवळ 64 मेंबर आज आमी तुगे जात्रा करतात. गोंय भायर बी अशे लोक आसा दिसता. गोंय भायर आसात, हळगा त्या सायडीच्यान आसात. आतां तुगेले ह्या 2 वर्सांकच म्हणल्यार आमचे नवीन काही तुगे हळगा आसा त्या वटेच्यान दायज म्हूण आयिल्ले आसात आनी आमी तांकां आमचे सगळे दायजाच्या ठरावान तांकां आमी भितर घेतले आहात आनी आज गेल्ले वर्सा ते बरेच जाण आशिल्ले आनी आज बी आसा. ते प्रत्येक जात्रेक ते येतात. ह्या उत्सवाची व्याप्ती गोंया भायरय हय गोंया भायरूय आसा. पूण अशी तुगेले जी आयची जी दिवज आसा पळय ती बाकी कडेन खंय ना अशें काय दिसता म्हाका.